संगी कर्या नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्यतीच्या मोगा वाढती आमकां परवोशाची किती होते भाग मोरीचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमचे सर्वेसांच्या देख जावन सोदच्या बुरल्या संगी कर्या नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्यतीच्या मोगान वाढती आमकां परवोशाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सो मोग आणि पवित्रत्म्य सो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूचे उतर वाचता जेजू संगी वेळ करसिता ताचे मांस आनी रगत संपूर्ण तरान सेवता पूण कितल्या मापान आमी आमचे जिवीत ताका समर्पण दिला तसो मोग आमी जोडच्या तितलो विश्वास आमी जोन घेतला गी. पयल्या वाचपांत अब्राहम आनी सारा तांच्या समर्पणाच्या जिविताचे देणे जावन देव तांच्या जिविताक नवें गोरसाण लाभयता आनी सुवार्थेंत जेजू शतपदीच्या विश्वासाक आनी ताच्या कलत्या मनाक मेसवून ताका जोगतें बेसांव फावो करता. तर मोगाचनो आज आमी नियाळ्या जेजू आमच्या जिवितांत कसले स्थानमान घेता आनी दुसरें सवाल तांची महत् कार्यां आमचे थंय घडोवंक आमी योग्य गी म्हणलें सवाल ह्या मिसा वेळार आमी नियाळ करया. ह्या मिसांत जेजूक ताच्या उतरांत आनी पवित्र येवकरिस्तान भेटोवंक आमकां समी आयती करया आनी ह्या दिशेन आमचें उणेपण आमचें पातक वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया हांव पत्की सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सुगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या आपसूक बेगीन सदांच आमकां मरयेक सर्गदेवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुत कर सोम्या काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर सोम्या काकुत कर सोम्या काकुत कर. प्रार्थया. आज मोरयेक समर्पिल्लो दीस मोरयेची ससाय आमी मागया. काकुळदार देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासून मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान
चेतनी रासवट सलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सुरस्पूर देव मम्रेच्या पवित्र रुखा लागीं अब्रामाक दिश्टीक पडलो. तेन्ना अब्राहम दोनपाराचे धगेक थांब्याच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसर उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतास थांब्याच्या दारा कडचो उठोन तांकां मेळोंक तो धांवलो. आनी धरणीर सरपडून तो म्हणूं लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवळ जाल्यार तुमच्या सेवकासोवे रावनासतना मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता. तुमचे पांय धुवन रुखपोंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ले घटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. अब्राम तुर्तान थांबाक धांवून सारसरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो, वेगी 3 शेर पीठ मोळ आनी बकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुडपुडीत वासरू ताणें विंचले आनी ते साकरा दिले. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्रामान दही, दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवताना अब्राम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय थंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावन हे आयकतली. अब्राहम आनी सारा म्हातारी जाल्ली. उतर प्रायेक ती पावल्ली. साराक म्हयन्याचो श्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणायतल्याक आसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो गोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक विचारलें, सारा कित्याक आसली? आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जाल्या आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य न्हय. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारान नाकारून हांवें आसूंक ना म्हणाली, कित्याक ती भियेली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच आसली. देवाचें उतर हें. देवाचें गुणगान. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण मानतल्यो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित कामां केल्यात. भगवंत ताचे नांव. दाखयता तो काकुळत आपणाक भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यान. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेसांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमतेचो काकुळतीचो उगडास करून तो लागलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. Alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia. ख्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमचे पिडा शिडा ताणें ववयले. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवय असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमात काय सोम्या. उपरांत जेजू कफेर्नवान भितर सरतच एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यारी दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हे दोबोड बावार्थ इस्रायेलान सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तमते तावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इसाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राज्याचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखान लोटून घालतले. थंय जातले रडणे आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतपतीक सांगूंक लागलो, तूं आतां वच आनी तुवें सत मानलेले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकोर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदून आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतच तिचो ताप सुटलो आनी ती उठून ताका सरबराई करूंक लागली. सांज जातच जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जाणांक लोकान ताची सरशी हाडली. आपल्या एकच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. देवाची उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. भोवन नी भणिनो, आज 3 वाचपां आमच्या नियाळाक आसात. एक उत्पत्ती पुस्तकांतलें, जे पुस्तक आमी ह्या हप्त्यांत नियाळते आसा. आनी एक वाचप आयच्या वांजेलांतलें. ह्या दिसांनी आमी मातेवचो वांजेल नियाळ करना आसा. आनी एक वाचप आयचें किर्तन, 17 किर्तनाच्या पुस्तकांतलें तें विंचतात. पूण आज तें लुकाच्या वांजेलांतावन विंचलां. मोरयेचें स्तुती गायन. ही तिनी वाचपां आमी सांगाता घेतलीं जाल्यार हांगासर भावार्था विशयंत आमकां नियाळ करूंक एक अवकाश मेळटा. कशें?
आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आसा अब्राहम, ताची बायल सारा आनी तेग जण पयणारे. आमी एक देव त्या व्यक्ती थंय तेग व्यक्ती म्हणून आमी मानता पवित्र त्रिंद दिसो मिस्तेर. आनी ह्या मिस्तेराक पूरक जाल्ले बरी पोरण्या तेस्तामेंतांतली एक साक्ष हांगसर आसा. तेग जण अब्राहमाक भेट करूंक आयिल्ले, तांची ताका वळख नातली जाल्यार अब्राहमान तांचो सत्कार केलो. आनी ह्या विशयंत हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणटा की थोडे पोटी आमी कळीत नासतनाच आंच पडव्यांक सत्कार केला म्हूण. म्हणजे ह्या मुखांत्र तो कितें सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार जे वळख नातल्या थंय पोरक्या थंय जर आमी मायामोग दाखयलो, दयाळ करणी दाखयली जाल्यार त्या मुखांत्र आमी देवाकच ती करणी केल्ली बरी जाता. आनी हांगसर एक निदर्शन आमकां पळोवंक मेळटा. आतां हांगसर पळया, हे तेग व्यक्ती सारा विशयंत एक प्रावाद करतात. तो प्रावाद जावन आसा येवच्या वर्सा ती एका भुरग्याक प्रसूत जातली. आतां हें उतर आयकल्ल्या साराचें रिॲक्शन वा प्रतिक्रिया कितें? बरयणार म्हणटा, ती आपणा हेतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो गोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची. सारान सांगच्यान सत आसा, कित्याक ती येदळूच म्हातारी जाल्ली आनी संवसारी दृश्टेन वा वैद्यकीय दृश्टेन पळोवचें जाल्यार थंयसर एका भुरग्याक प्रसूत जावचें कसलीच साध्यता थंयसर नातली. आनी त्या देखून ह्या आयिल्ल्या सैऱ्यांनी कांय जोक केला आसतलो म्हूण चिंतून ती हांसता. आतां आयच्या वांजेलाक आमी येवया. वांजेलांत आमी एका शतापतीन जेजू सरशी येवन आपणाच्या साकराक बरें करीचे म्हूण तो मागता. तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव तुज्या घरा येवन ताका बरो करता. जेजू म्हणटा, तो म्हणटा, सायबा तुवें म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं हांगा तावनूच एक उतर सांग, म्हजो साकर बरो जातलो. आतां जेजूचें रिॲक्शन पळया. जेजू म्हणटा, सगळे इस्रायेलांत हांवें असलो भावार्थ पळयल्लो ना. आतां हांगसरी ह्या शतापतीक सारा बरीच आपणाचो नाभावार्थ व्यक्त करी येतो, आपणाचो दुबाव व्यक्त करी येतो. कित्या म्हळ्यार तो एकलो शतापती. शतापती म्हळ्यार रोमागाळ. जुदेव कोण? जेजू कोण? जेजू एक जुदेव म्हणटाना हो जुदेव आनी हो शतापती वा रोमागाळ सोरोप आनी मुंगूस आसले बरे. तांचे मदें उजो वचना जाल्यार हो शतापती ह्या जुदेवाते म्हणजे जेजू ते आपणाचो भावार्थ व्यक्त करता. आपणाक दुबाव उसारूंक जायतीं कारणां आसलीं जाल्यार त्या दुबावा वयर तो जैत व्हरता आनी जेजू थंय भावार्थ उसारता. सारान तशें केलें ना. तिका दुबाव उसारूंक जायतीं कारणां आसलीं जाल्यार ती त्या दुबावाचेर जैत तिणें जोडलें ना. जाल्यार त्या दुबावाचेर जाल्यार देवान जैत वेलें आनी देवान तिका एका भुरग्याचें देणें फावो केलें. त्या देखून ते सैरे म्हणटात, देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. पळय, थंयसर सारान दुबाव उसारलो. दुबाव उसारूंक कारण तिका आसलें जाल्यार त्या कारणाचेर जैत व्हरून तिणें भावार्थ व्यक्त करी येता आसलो. हांगसर वांजेलांत ह्या शतापतीक दुबाव उसारूंक कारण आसलीं जाल्यार त्या दुबावाचेर तो जैत व्हरता. तिसरें वाचप हांवें म्हळें आयचें किर्तन. किर्तन लुकाच्या वांजेलांतलें तें मिन्सलां
मोरयेचें स्तुती गायन आनी आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. आतां मोरयेकी बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार दुबाव उसारूंक तिकाय जायतीं कारणां आसलीं. पूण मोरी म्हणटा, हांव सोमयाची चरण दसय, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. खरें एक मोरे वेळार हो श्लोक आमी म्हणटा आनी त्या उपरांत मोरयेन देवाची स्तुती गावन गायिल्लें स्तुती गायन आयच्या किर्तनान आमी मागलें. तर म्हाका भोव न्हू भयणीनो, आमच्या नियाळाक 3 व्यक्ती आज आसात. एक सारा, एक शतापती आनी एक मोरे. आज कोणाचो आदर्श आमी घेवया, नियाळकन पळोवया आनी त्या प्रमाणे आमच्या भावार्थान वाडोवंक प्रयत्न करया. आमेन. Undogowanso hat nainiau svikar कर Bapa Vainda kanso hat nainiau svikar कर Bapa Amkasas betaytau स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोकळ बापा स्वीकार कर काणिक मोगाची दैविक देणी सर्गीची. भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक महिमे आमच्या नक्की पयस विचारवा सरस बोल मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस प्रार्थना पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान अवकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशातें कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगाळ. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya Sumya Jesu Tuझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रकटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या ओळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगती भाग्यम दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घीवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपण लभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे दृश्टी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसने म्हाका उसूबारता. वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता. महिमा तुजी वर्णिता. अंतराळ पाताळ सर्गना वाटा. आनंद सोम्या तुजो कास्ता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता. म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसने म्हाका उसूबारता. वैभव ताचो प्रगट जाता. आज भारतांत दाक्तेरांचो दीस तशेंच टपाल कामगारांचो दीस पोस्टल वर्कर्स डे आनी चार्टर्ड एकाउंटंट्स डे म्हणून आचरण करतात. हांचे तावन आमकां दिसपडटी जायती सेवा मेळटा. दाक्तेरा तावन, पोस्टमॅना तावन, तशेंच CA तावन. तांचे पासत एक घडी आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आमकां मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार.
कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भाग्यवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणता. आपणाक सुचारान दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुपुताची आवय जावन विंचली. जेसू तुज्या पुतान कुर्सार उमळटाना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका ताची आवय आनी शरोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी पळे माये, कतनातले आमकारी कार्मेलीच्या आदरा पाव आमकां ए दर्या सुक्रा म्हूण पारतले. आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी वेता. आनी आमचो सर गोरसो तुजे मारिफा जेसू मुखार दवरता. थोडो वेळ मावन रावन आमचे सर्व तेसावां मोरये मुखांत्र जेजू समोर समर्पुया. उगडास कर ए बोदळी आमकां मरी. तुज्या अस्रादा उरलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थी सोदलो कोण पुणी कुमोग मेळनासना गेलो म्हूण केदीस कोणेस आयकोंक ना. हे पतीने दैर काणगी तुजे कडेन धांवन येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पत्की आनी कंतीस तूं तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमा मरे कृपे भरलेले तुमचे सांगाता स्त्री आमदा दुसदेव आनी सदैव फौज कुशे जेसो. भगवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. नमा मरे कृपे भरलेले तुमचे सांगाता स्त्री आमदा दुसदेव आनी सदैव फौज कुशे जेसो. भगवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. नमा मरे कृपे भरलेले तुमचे सांगाता स्त्री आमदा दुसदेव आनी सदैव फौज कुशे जेसो. भगवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थना. ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां अर्गां दिता. व्हडा फातयेने तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवी जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा फावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dogra sopce saibili, asam soma tuka. Magni amchi घेऊन वर्गे सर्गाक जोंदी आशीर्वादा. दिवसार आमकां नाडटना संवसार आमकां सांगतना ही आमच्या आदार. पातका आमकां सरतना करपा काळजान मोरतना जेसूक दयेन सांगे कुतर. कुशीताची करून दियादार. कार्मेल दोंगरार सोबचे सायबीनी आसाम सोमाक तुका. मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गाक जोंदी आशीर्वादा.
मुखार पुत्रा सोवे अंपार मुर्याक आशीर्वादी आमकां बगीन सुची कृपेन रक्काम चितवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवे आमेन.